नाक चालो केल मरे तू जाणा सगूण कितें येते तरी कॅसिनो बंद जाले न्हू बरें लुकसाण जावपा शकत ही अरे लुकसाण फकत राजकारणी लोकांक हे कॅसिनो वाले तेंगे बोल्स बोत्ताय ना रे पूण हांव कितें म्हणटा हे कॅसिनो गेले जाल्यार बीजेपीक कितें फायदो नाका थंय आंदोलनां करता मरे हे ह्या बीजेपीक कॅसिनोक लागून आंदोलनां कित्याक करूंक जायी ना सगूण तुक मरे कळना ते कित्याक जाणटो ते कॅसिनो वाले आहाय न्हू ते मरे आमगे लिडरांक भरपूर पयशे दिताय केसो पयशे ब्लॅक मनी म्हणटाय तेका कळटा का मागीर आमगे लिडर आहाय ते कितें कोताय हे ब्लॅक मनी मरे ते काटाय एलिसां वखदां हांगा लोकां हाडटाय मागीर आम लोक म्हणटा कितें बरें मनीस आपल्यागे बोर्सांत पयशे मोटाय पूण हांगा लोकां बाबड्या खबर ना ते पयशे सद्या ब्लॅक मनी मोटाय म्हूण आमच्या वयल्यान आनी तूं म्हाका सांग येते कॅसिनो बॅसिनो आहाय ते बंद जालें म्हणटो मागीर आमगे लिडर आहाय ते मुचे पयशे मोटले ते वयर पडले मागीर बीजेपी बऱ्या पडना आमचो एडी आतां फुडारी जावपाक लागला फुडाऱ्या भाशेन विचार करूंक लागला आनीक एक गजाल जाणा तुमी हे आंदोलन बिंदोलन पळय कितें म्हणटा ती सगळीं फकाणां काय दिसता म्हाका अरे पयली गजाल म्हळ्यार हे जे पळय कॅसिनोचे मालक आसात तांचे हात लांब आनी बलिश्ट असतात ते दिल्ली आनी मुंबयत राजकीय फुडाऱ्यांच्या बॉल्सांत पाविल्ले असतात हांव तुमकां खात्रीन सांगता थंयच्यान बीजेपीचे प्रेशर येतलें अरे ते चड बोवाळ करनाकात रे ते मातशें हळू दवरात तुमगेलें आंदोलन आनी मागीर हळू हळू हें आंदोलन शेळयतलें आनी हें आंदोलन कित्याक शेळयलें हें फकत बीजेपीच्या फुडाऱ्यांकूच खबर आसतलें होय आनी समजा कोणी कॅसिनो मालक जर कोर्टांत गेलो जाल्यार मागीर ते कॅसिनो थिंगाच उरले नात मागीर 10 वर्सां बरे तरेन चलय तुजो जुगार पेद्रू बाब गेलो जाल्यार खंयचो 2-3 कॅसिनो मालक कोर्टांत गेले सुद्दां पळय आनी एका प्रकरणात कोर्टान स्टे सुद्दां दिली जालें ना आतां 10 वर्सां मेरेन ते केसीचें कांयच जायना मागीर सरकार हेजेर झगडना तर सरकारा कडेन व्हडले व्हडले वकील आसा खंय ते कितें शिव मारपाक अरे ते कितें करतले ते मंत्री सांगता तशें ते करतले समजा तांकां मंत्र्यांनी सांगलें अरे मातशें सौकादरात रे तुमी चडटी फास्ट केस चलयनाकात ते आसूनी मातशें तशें थंय पडून जाल्यार हे वकील कितें करतले हे फक्त तारको घेत रावतले आनी बिलां दीत रावतले आनी मागीर सरकार हे कॅसिनो मालक आनी विरोधी पक्ष हे सगळे एकठांय जावन लोकांक शेणी लायत रावतले काका यू ऑलवेज साउंड व्हेरी पेसिमिस्टिक तुम्ही सदांच अशे पेसिमिस्टिक कित्याक उलयतात आखो आम्रपाली दामबाब जें पळय उलयता तें 22 कॅरेट भांगर तितून कांयच फट आसना दर उतर तेजे अणभवान भरला अखेरीक ते जें कितें उलयता पळय तें खरें जातलेंच वो आयज मेरेनचो आमचो एक्सपिरियन्स पूण दामबाब म्हाका एक सांगात पळोवया हे कोर्ट बिर्ट कित्याक तेणी हे कितें चलयलां फाटीं तो विधानसभेन येद्दो व्हडलो बोवाळ घातलेलो ते कोर्टान खंय दर्या देगेवेलीं सगळीं घरां मोडून उडोवचीं असो आदेश काडला तशेंच तें सिदार्थ दी गोवा हॉटेल जे 20 ते 30 वर्सां सावन थंय आसा तेंय मोडून उडोवचें असो आदेश काडला आतां म्हाका सांगात पळोवया इतले वर्सां सावन दर्या देगेर रावपी ते लोक पडले मरे वाऱ्यार तशेंच सिदार्थ दी गोवान इतलो कामगार वर्ग आसा तांकां वाऱ्यार उडोवपाचें हे कितें सांगना दाम अरे तशें न्हय तें सबंद भारतांत CRZाचो कायदो लागता आतां CRZ म्हळ्यार कितें कोस्टल रेग्युलेशन झोन आनी ह्या कायद्या प्रमाणे दर्या देगेर भरतीचे लायनीसान 200 मिटरां मेरेन कसलींच घरां वा कसलेंच बांदकाम करूंक जायना हो कायदो 1991 आयलो म्हणटकीर जालें कितें की गोंयांत टुरिजमाक भरपूर वाव आसा म्हणून कळटकच लोकांनी 200 मिटरां मेरेन भितर भरमसाट घरां दुकानां आनी हॉटेलां बांदलीं कायद्याची परवानगी घेनासतना आनी सरकारान हाजेर कांयच केलें ना म्हणटकच मागीर कोर्टाक भितर सरचो पडलो आनी आतां न्यायालयान ह्या पंचायतीक आदेश दिलो
की 1991 पयलीं जी घरां आसात ती आसूं दी 1991च्या मागीर जे पळय कितें बांदकाम जालां तें मोडून उडयात पूण पंचायतीन हेचेर कांयच कारवाय केली ना न्यायालयान 1 फावट सांगलें 2 फावट सांगलें 3 फावट सांगलें तरी पंचायतीन कांयच केलें ना म्हणून मागीर न्यायालयान पंचायतीक निमाणी शिटकावणी दिली की तुमी जर हेचेर कांय कारवाय करनात जाल्यार आमी तुमचेर कारवाय करतले पंचायती बरखास्त करतले सरपंचाक काडून उडयतले आणि मागीर सगळे सरपंच भिले आणि ताणी भरमसाट बेकायदेशीर कायदेशीर हे पळयनासतना सगळ्याक नोटिसो धाडल्यो म्हणून ही भिरांत पातळ्ळ्या आता हे लोक येतले आपल्याली घरां दुकानां मोडून उडयतले म्हणून सगळे भिल्या आणि मागीर न्यायालयान पंचायतीक आदेश दिलो की 1991 पयलीं जी घरां बांदल्यात ती आसूं दी 1991 मागीर जें बांदकाम जालां तें मोडायत म्हणून पूण हेचेर पंचायतीन कांयच कारवाय केली ना न्यायालयान 1 फावट सांगलें 2 फावट सांगलें 3 फावट सांगलें तरी पंचायतींनी कांयच केलें ना देखून न्यायालयान मागीर तांकां निमणी शिटकावणी दिली की तुमी जर हेचेर कांय कारवाय करनात जाल्यार आमी तुमचेर कारवाय करतले पंचायती बरखास्त करतले आनी सरपंचाक काडून उडयतले आणि मागीर सगळे सरपंच भिले आणि ताणी भरमसाट सगळ्याक बेकायदेशीर कायदेशीर हे पळयनासतना नोटिसो धाडल्यो आणि म्हणून ही सगळ्याक भिरांत पातळ्ळ्या हे लोक येतले आणि आपल्याली घरां दुकानां मोडून उडयतले म्हणून सगळे भिल्यात म्हटल्यार ही सगळी चूक सरपंचाची आणि पंचायत सेक्रेटरीची तर आमच्या कोर्टाची न्हू सारकें सर म्हाका एक सांगू ते मार फोड कर म्हणटाय ते तालिगांव बांगिनी बिचाचे ते 5 स्टार हॉटेल आहा न्हू सिद्धार्थ दे गोवा ते हे मरे बांदल्या कितलो तेंप जालो ते हॉटेल कित्याक मोड म्हणटाय ते अरे बाबा ताजी गजाल वेगळी तातूंत CRZ बी कांय येना थंय लँड एक्विजिशन ऍक्ट येता अरे हेडी ती गजाल वेगळी ओके तातूंत CRZ येना हांगा लँड एक्विजिशन ऍक्टाचो म्हणजे कायद्याचो प्रश्न येता तातूंत भितर कायद्याच्यो बारीक बारीक आनी जायत्यो गजाली आसात म्हाका दिसता म्हजे परस पेद्रू बाब तो तुका बरी सांगपाक शकता पेद्रू बाब मातशें सांग पळोवया. दामोदर तें सारकें सांगूंक कुस्तार पूण हांव समजल त्या प्रमाण एक 25-30 वर्सां फाटीं सरकारान तांकां जमीन दिल्ली अशें आतां फॉमेंतो कंपनी आसा पळय न्हू तेणी सरकारा कडेन कबलात केली आतां त्या कबलाती प्रमाणे जायते बारीक बारीक नेम आनी अट्यो घालून दिल्ल्यो फॉमेंतोन थिंगा एक हॉटेल बांदलें मागीर एक बिगर सरकारी संस्था राबा पेद्रू बाब मातशें राबा सर पेद्रू बाब कितें सांगोसो दिता अरे बाबा बिगर सरकारी संस्था म्हळ्यार आमगे दोतोर बिनिली NGO नाशिल्ली NGO सॉरी हांव पेद्रू बाब ते कित्याक जाण तुगे लँग्वेज मरे म्हाका बरी कळना ती ताका लागून सरागे हेल्प घेवपा पड म्हाका कांय नजो एडी तूं म्हजी भास शिकतलो शुअर 100% शिकतलो तर हांव कितें सांगतालो सांग तर ती संस्था न्यायालयांत गेली कोर्टांत हय कितें म्हणून की ह्या फॉमेंतो कंपनीन 1000 मिटरां भितर जें बांदकाम केलां आख्खें हॉटेल न्हू वय हे 1000 मिटरां भितर जें बांदकाम केलां तें कायद्याक धरून ना तें बेकायदेशीर आसा अशें तेन्ना हायकोर्टान देखून निकाल दिलो की हें कायद्याक धरून ना तेन्ना फॉमेंतो कंपनी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयांत गेली खूब वर्सां झगडली आतां दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयांतल्यान निकाल आयला की फॉमेंतो कंपनीन हें जें कितें बांदकाम केलां पळय तें बेकायदेशीर आसात 3 म्हयन्या भितर तें मोडून उडयात कोर्टान सांगिल्लो म्हणटो गोच सारकें आसो जाय तें न्हू कोर्टान सांगलां तें आमकां सारकें दिसूं वा ना दिसूं आमचे सिस्टमी प्रमाणे सुप्रीम कोर्टान सांगतकच आमी तें मानूंकूच जाय पण ताणी ते हॉटेल मोडले जाल्यार ते काम करपी लोक अनएम्प्लॉयड जावचे ना ऑलरेडी देर इज अ रिसेशन तो प्रश्न आतां उप्रासपाचो ना कित्याक कित्याक जाणा तूं दामोदर आमच्या सरकारान हुंय एक कायदो केला 2-3 दिसां फाटल्यान आमच्या खबरापत्रांनी छापून येयल्ले मरे कायदो केला तो आनी कसलो आतां सगूण तितून मरे जायतो घुसपागोंदळ आसा तें सगळें तुमकां समजावन सांगतलो जाल्यार वेळ लागतलो बट अंकल कॅन यू टेल अस इन शॉर्ट ना
कितें जाणा मगो तो कायदो म्हणजे कायद्याचे भाशेन ताका अध्यादेश म्हणटात म्हणजे ऑर्डिनन्स म्हणजे कितें जेन्ना विधानसभेची बसका जाता तेन्ना विधानसभेन ते कायदे करतात अच्छा जेन्ना ही विधानसभेची बसका जायना तेन्ना वो हे कायदे सरकाराच्यान करूं येता ताका अध्यादेश म्हणजे ऑर्डिनन्स म्हणटात ओके आता ह्या सिद्धार्थ गोवा हॉटेलाक सरकारान भूंय संपादन कायद्या खाला म्हणजे लँड एक्विजिशन एक्टा खाला जमीन दिल्ली ओके सुप्रीम कोर्टाच्या सांगण्या प्रमाण ह्या सिद्धार्थ हॉटेलान त्या जाग्यान जे बांदकाम केलां ते कायद्याक धरून ना ओके कट ओके रोलिंग ऍक्शन म्हणटच आता सरकारान कितें केलां सरकारान हो भूंय संपादन कायदोच बदलला म्हणजे सगळो कायदो न्हू पूण त्या कायद्यांतले एक कलम आहा पळय न्हू तें बदलला आनी हो जो नवो कायदो आसा ते प्रमाण हॉटेलाचो तो भाग मोडपाची कांयच गरज ना व्हेरी गुड एकदम बरें केलें हा एकदम बरें केलें आतां कोण बेकार उरपा नाय वय पूण सुप्रीम कोर्टाचो न्याय कुशीक उडोवच्याक सरकार न्याय करता हें बरोबर सरकाराक तो अधिकार आसा आणि कायद्यान कोणाच्यान तें चूक म्हणूंक नजो आता हे अशें करप हे बरोबर काय चूक आणि केलेंच जाल्यार कोणा खातीर केलें आणि कित्या खातीर केलें हो प्रश्न आमी विचारूंकूच जाय बरोबर काय चूक हो प्रश्न आमी सगळ्यांनीच विचारूंक जाय सारकें तुवें हांवें दमोदरान एडीन सगळ्यांनीच विचारूंक जाय सारकें सारकें 1000 जाणांच्यो 1000 जापो येतल्यो आता हितून कोण बरोबर आणि कोण चूक हे कोण थारायतलो पेद्रू भाव तूं कितें उलयतें म्हाका कांय कळना तुगेलें कितें सांगत तूं तुमकां मरे हांव सगल्यांक सारकें समजावन सांगता पूण आज न्हू आज आतां उगत जालो आमचो वचपाचो वेळ जालो फुडल्या बिरेस्तारा तुका हांव सारकें सांगता काका आता आमी या न्हय पेद्रो अंकलाची एनालिसिस फुडले ब्रेस्तार ऐकूया एडी हो तूं मात यो हा फुडल्या ब्रेस्तारा नाल्यार पात्रांव बरोबर पयशे वाटपाक गेला म्हणून सांगशी ओके 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 येता बरें आम्रपाली दामबाब पेद्रू बाब मेळया फुडल्या ब्रेस्तारा हा बरें